प्रकाश नायक मम्माला विषय आम्ही यूथ ऑफ जीएस बेरी ऑलरेडी घाललेलं असं म्हळ्यार तुमी करची कामाचे पुरा आम्ही घाललेलं लास्ट टाइम आज हंग मेळ्ळा आमकां भारी खुशी जालें प्रकाश माम हांगाची व्यवस्था पळयतना पूर जनाक एक नमने खुशी इत्याक म्हळ्यार इतली जनाक कंट्रोल करची तितले साधारण काम न्ही तुमकां हें पुरा पळयतना कितले खुश आसा मनान नाही आता आमगे लाईफ टाइम तो हांव म्हळ्यार हे जीएसपी फंक्शन पळयल्लें फर्स्ट टाइम युजली आता हांव खंयचे आसता तुमगेले मँगलोर देखना मस्त प्रोग्राम जाता बट आमगेले आमी वी आर फ्रॉम कारवार हुबळी सेटल जावन 45 years जाले बट आता इतले जे हे नमुना 5,000-10,000 लोकांक अशी कंट्रोल जातले की ना म्हणून म्हाका एक डाऊट आशिल्लो बट हांगा पळयलें तेन्ना म्हाका विचित्र जालें लोक इतले शिस्तीन ಒಟ್ಟು लोक तांगेले एक वर्क बी सोडून घेवन येवंक घेवन करताचे ಒಟ್ಟು हाक सोम्याल एक हे आनी सोम्याल बद्दल म्हाका एक हाय रिगार्ड्स रिन्युवेशन वर्क सोम्यान उलयलें तेन्ना म्हाका दिसलें कशी जातालें बा 3 महिने भितर येवन आतां आज येवन पळयलें रे म्हाका बिलीव करचें जायना इतले चंद आमगेले म्हळ्यार मठ आनी पयलीं कशें जालें गोवा सान फोंड्याचे एक मठ आयले रे हांगा बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर नाशिल्लें आतां कोणाकय आयले रे एक बायल फॅमिली घेवन आयले रे अशें एक दिवस राबोवन नाजाल्यार खंयच्या खाचे नाजाल्यार मस्त अनानुकूल आसले रे कोण लोक बेगीन येवच्या मागचे मुखार करता जालें आतां हे इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयलें रे आमगेलें मठ म्हळ्यार एक टुरिजम हें जाता हांगा कोणें आयले गोवा आयले एक मठा वचून वच्या म्हण अशें सो आमी उठवाक तशी एक आशिर्वाद करतले म्हणून म्हगेलें हें दिसता धन्यवाद प्रकाश माम थँक्यू